डिपार्टमेंटान येवन डायरेक्टराक मेळ्ळे, ताका रिप्रेझेंटेशन दिला की जे नोटिफिकेशन प्रायस रायज जे फेरी सर्विसीसाक लागून इश्यू केले आहा तांच्यांनी ते बेगींतल्या बेगीन रोल बॅक करचे आनी नोटिफिकेशन रिवोक करपाचें इमिजिएटली. कारण कशें आहा की तांच्यांनी इम्प्लिमेंटेशन डेट जी आसा ती 16 तारीख म्हटल्या, 16 नोव्हेंबर म्हटल्या. आनी जशे दीस लागीं लागीं येवपाक लागला तशें पूर्ण गोंयभर लोकांचें एग्रेशन वाडपाक लागलां, लोक एजिटेशन करपाक लागला. आनी ते आमकां जेन्ना नोटिफिकेशन इश्यू जाल्लें तेन्ना खबर आसली की हें फाटीं घेवचेंच पडटलें. कारण हो जो विशय आसा तो सामान्य मनशाचो विशय आसा, कॉमन मनशाचो विशय आसा. आनी जे पद्दतीन तांच्यांनी रेट वाडयल्ली आसा ती सामान्य मनशाक परवडना सारकी ना. कारण म्हाका उगड आसा की कांय वर्सां पयलीं आमी जर चोडणचो जर विशय घेतलो जाल्यार त्या वेळार जे सीएम आसलेले मनोहर पर्रीकर तांच्यांनी सांगलेलें की जो पर्यंत चोडणाचो ब्रीज जायना तो पर्यंत रेटी बदलच्यो ना चोडणाच्या फेरीबोटीक लागून. आनी ते तशे विशय घेवन हे सगळे ठरयल्ले त्या वेळार. ज्या जाग्यार फेरी सर्विसीस आसात तुम्ही पळयात थंयसर बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्रिजीस ना किंवा कनेक्टिंग ब्रिजीस ना म्हणून फेरीबोटी आसात. जर लोकांक जर ऑप्शन आसलेले ब्रिजीस किंवा दुसरे ऑप्शन कितें आसलेले वाट आसलेली वचपाक दुसरे सायडीक जाल्यार लोक फेरी सेवा घेवचे नासलेले. आनी इट हॅज बिकम एन एसेन्शियल सर्वीस नाव. इफ यू टॉक अबाउट द आयलँड्स लायक शोरांव, इफ यू टॉक अबाउट द आयलँड लायक दिवार, तूं जर त्या बाजूकसून जर नारवा जी सारमानस फेरी आसा जी टॉकार जॉयन जाता, देर इज नो अदर ऑप्शन. इफ यू वॉन्ट टू टेक द अदर वे इट टेक्स 4 times मोर डिस्टन्स. आनी तेका लागून कशें आसा की हे जे रेट्स वाडयल्ले आसा, जे फेअर्स वाडयल्ले आसा ते इमिजिएटली रोल बॅक जावपाक जाय. इमिजिएटली हे नोटिफिकेशन जशें इश्यू केल्लें आसा नोटिफिकेशन फेरी सेवा वाडोवपाक लागून तशें ऑफिशियली नोटिफिकेशन विथड्रॉ करपाक जाय. हो आमचो डिमांड आमी डायरेक्टरा कडेन दवरलेलो आसा. आनी त्याच बरोबर जो विशय आज पर्यंत चोडणा सारके फेरयेक जर तुमी पळयशात ड्युरींग पीक पिरियड मॉर्निंग जर टायम पळयलो किंवा सांजचो जर टायम पळयलो फ्रॉम द रिबंदर सायड थंयसर ऑलमोस्ट 1 किलोमिटराच्यो व्हेकलांच्यो लायनी लागता. लोकांक 1 वर 2 वरां थंयसर लायनीक उबे रावचें पडटा. आमी आत्मनिर्भर आनी सगळ्या त्या गोष्टींचेर उलयता आनी एक भुरगो थंयसर जो कामाक वचपाक आसा सकाळीं तो 1 वर 2 वर थंयसर आपलो टायम वेस्ट करता. जर आतांचो यूथ जर ह्या पद्दतीन आमचो टायम वेस्ट जर फेरी पॉयंटाचेर वेस्ट करपाक लागलो जाल्यार तो टायम बरे पद्दतीन यूज कसो जातलो. आपल्याकडे 31 फेरीबोटी आसा. आता हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार 2012च्यान गोंयान आसा. 2012 नंतर भारतीय जनता पार्टी सरकारान फक्त 8 फेरीबोटी घेतल्या. 31च्यो फक्त 8 फेरीबोटी ह्या सरकारान घेतल्या. ताज्या बाकीच्यो सगळ्यो फेरीबोटी थोड्यो 20 वर्सां 25 वर्सां थोड्यो 35 आनी 40 वर्सां पयलींच्यो सुद्धा कळमेल्ल्यो फेरीबोटी काम करतात. सो जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा की आमकां नव्यो फेरीबोटी घेवंक जाय, आय एग्री, वी ऑल एग्री की जाय नवे फेरीबोटी. पूण ताजें रेव्हेन्यू जनरेशन सामान्य लोकां कडल्यान कित्याक काडटा तुमी. जशें राजेश सरांनी म्हटलें, शपथविधीक जेन्ना 2012 सोड 2022च्या सरकाराच्या शपथविधीक 6 कोटी म्हणले 18 मिनटाच्या शपथविधी खातीर. 6 कोटी एक फेरीबोट पडटा 90 लाख. 6 कोटीन तुमकां कमीत कमी 7 फेरीबोटी तरी येतल्यो आशिल्ल्यो. सो तुमी नाका आशिल्ले हातून पयशे वेस्ट करता. एडवर्टायझिंगान कितले कोटी वेस्ट केल्या. सोलर फेरी 4 कोटी वेस्ट केल्या. आता तुम्ही हांगच्यान त्या पलतडी पळयल्यार सुद्धा तुमकां एक व्हडली बोटीची आकारान बिल्डींग दिसतली. ती बिल्डींग बांदपाक 40 कोटी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मोडटा. ह्या बिल्डिंगेन कोण वतलो असो दिसता तुमकां. सेम डिपार्टमेंट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स डिपार्टमेंटूच 40 कोटी त्या बिल्डिंगेचेर मोडटा. ही फक्त कॅसिनो खातीर. पूण जे सगळे धक्के पळयात तुमी सगळ्या कॅसिनोन ओव्हरटेक केल्ले आसा. सो तुमी कॅसिनो कडल्यान पयशे कित्याक काडिना, रेव्हेन्यू जनरेट कित्याक करना. जेन्ना जीएसटी कावन्सील देशभराचो जीएसटी कावन्सील जेन्ना दिल्लीक मेळटा आनी सांगता की आमी कॅसिनो आनी गॅमलिंगाचेर जीएसटी वाडयतले तेन्ना गोंय सरकार धांव थंय वता आनी म्हणटा की नाका नाका कॅसिनोचेर जीएसटी वाडोव नाका. कित्याक वाडोव नाका. कॅसिनोवाले तुमचे कोण लागता. सामान्य मनशा वयल्यान तुमी कित्याक पयशे हे करूंक सोदता. कॅसिनोवाल्यांक कित्याक वाचोवंक सोदता. सो हो खरो प्रश्न. सो हांव लोकांक आज मुद्दम आव्हान करूंक सोदता की ह्या सरकारान सगळे जाता तितले हाजेर प्रायसीस वाडयल्ले आसा. पेट्रोल जावं डिझल जावं एलपीजी जावं लायट जावं उदक जावं आज कितेंच परवडना. आज फेरीबोटीचेर सुद्धा पयशे वाडयल्या. फाल्यां हे रस्त्यार तुमकां गाडी चलोवपाक सुद्धा टोल रोड म्हणटले आतां. हांचे कांयच सांगू नजो. सो हांव मागता कित्याक आनी हे सांगता की ना आमी स्किमी दिता. बीजेपीच्यो स्किमी म्हळ्यार
ह्या पॉकेटान 5 रुपया घालतात, फाटल्या पॉकेटांच्यान 50 रुपया काडटात असली नाटकां करून सगळे. सो हे एक पाकिटमार सरकार जाला आणि 2024 हे डबल इंजिन बंद करूंक जाय, नाल्यार हे डबल स्पीडीन हांची पॉकेटमारी सुरू जातली. पॉलिटिकल पार्टीचे येयल्ले आमी जी रिव्हॅल्युएशन डिपार्टमेंटान जी हायक केल्ली आसा आणि जे इंट्रोड्यूस केल्ले आसा टू व्हिलराक मिनिमम चार्जीस त्याच्या बद्दल रिप्रेझेंटेशन दिवपाक एका पॉलिटिकल पार्टीचे डेलिगेशन येयल्ले ते आमी घेतल्या आनी तांकां सांगलां की आमी तुमचे डेलिगेशन जे कितें आसा तुमचे जे रिप्रेझेंटेशन जे आसा ते आमी गव्हर्मेंटाक धाडटा. अकॉर्डिंगली गव्हर्मेंट वील टेक डिसिजन. पण ते प्राइस फेअर वाढेला पळय इज इट फीट फॉर दिस थिंग व्हॉट इज इट? आम्ही डिपार्टमेंटान जे प्राइस हाईक केला ती लास्ट प्राइस आम्ही जेन्ना हाईक केली जेन्ना फिक्स केली तेन्ना 1996 32 वर्सां पयलीं तेन्ना 4 व्हिलराक 10 रुपया आमी केल्ले. आयज जर तुम्ही पास घेत 600 रुपयाचो जाल्यार तुम्ही तो 10 रुपयानच पडटा. टेक्निकली जर तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार तुमकां पास घेत जाल्यार एक्स्ट्रा पयशे दिवपाची गरजच ना. आता फक्त एक इंट्रोड्यूस केल्या 5 रुपया टू व्हिलराक कित्याक डिपार्टमेंटान जवळजवळ 45 करोडाचे लॉस आसा एवरी. थंय खंय तरी आनी रेव्हन्यू जनरेशन आमी जे करता फक्त 70 लाखाचे पर इयर. मातशे रेव्हन्यू जनरेट करपाक जाय तेका लागून हे गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतला. म्हाका दिसता डिसिजन सारकें आसा. 5 रुपयाक टू व्हिलराक आणि 10 रुपयाक 4 व्हिलराक जे पयलीं आसले तशे म्हाका दिसता आमी तितून म्हणजे गव्हर्मेंटाचे डिसिजन जे आसा ते सारकें आसा. पण आता कितें विड्रॉ करतले तुमी काय? ना हे जे रिप्रेझेंटेशन जे आसा ते शेवटी आमी म्हणजे गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाचें. आमचे जे कितें रिप्रेझेंटेशन आसा कोणाक डिफरंट सेक्शना कडल्यान येयल्ली रिप्रेझेंटेशन जी आसा ती आमी आतां गव्हर्मेंटाक धाडटा. त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें. तुमकां केल्यार म्हाका खबर ना. तेंच्यांनी जर म्हाका रिप्रेझेंटेशन जर दीत जाल्यार आमी तांकां इन्व्हेस्टिगेट कितें आसा तेंचें म्हणणें कितें आसा त्या प्रमाणे ते रिप्लाय दिवंक शकता. डिपार्टमेंटान अशें खरेदी केल्ले आसा जे फेरीन कलेक्शन करता 4 व्हिलरीचे पयलीं. सो तेंचे जे कलेक्शन आसा ते सारखे करता काय ना हेजे पयलीं अशे इन्सिडेंट जाल्ले आसा की तेंच्यांनी कलेक्शन केल्लें भरूंक ना डिपार्टमेंटान. तेचेर एक्शनय जाल्ली आसा. 13 लोक म्हाज्या मदीं सस्पेंड जाल्ले आसा. इन्क्वायरी जाली. रुटीन आसता तेंच्या कडल्यान इनफॅक्ट तेंच्या कडल्यान रिकवर केल्ले गेले. ते रुटीन प्रोसेस चालू आसता.